हो गोयची राजधानी पणजेचो बस स्टँड. ताचो एक्झिट पॉइंट पळयलो जाल्यार आंगार कांटो येतलो. इतल्या भयानक तरेन बसकार थंयच्यान बसी व्हरतात ते पळयात. सध्या हो एक्झिट पॉइंट येरादारी खातीर धोक्याचो जाला. बस स्टँडांतल्यान भायर सरपी बसी स्पिडीन येतात. ताका लागून फोंड्या मडगांवच्यान येवपी गाडयां मदीं अपघातूय जावपाची शक्यताय आसा. तेन्ना संबंदीत प्रशासनान हाचेर लक्ष घालून ही समस्या सुटावी करची अशी मागणी प्रवाशांनी केल्या. हांव आसा पणजे बस स्टँड जो आसा त्या बस स्टँडाच्या भायर ज्यो बसी येतात त्या बसीचे एक्झिट पॉइंटार सारको आसा हांव. आनी तुमी म्हाजे फाटल्यान हांगा पळोवंक शकता ज्यो बसी भायर सरतात बस स्टँडार सावन ज्यो बसी भायर सरतात त्यो बसी हांगा ज्यो हायवे सावन ज्यो गाडी येतात मडगांव हायवे सावन ज्यो गाडी येतात मडगांवच्यान म्हणत किंवा फोंडेच्यान म्हणत ज्यो फाटल्यानच्यान गाडी येतात ते हांगा एक जंक्शन टायप जाता. आनी ह्या जंक्शनाचे हो जो इंटरसेक्शन पॉयंट आसा तो कितलो असो डेंजरस जाल्लो आसा तो तुमी पळोवंक शकतात. कित्याक बस जे येता बसीक सदांच एक फास्ट वचपाची एक संवय आसता. आनीक ती बस ह्यो ज्यो गाडी येतात त्या गाडयांक खंय तरी एक्सिडेंट जावपाची शक्यता चड जाल्ली आसता. आनीक ह्यो ज्यो बसी येतात त्यो बसी सारक्यो स्पिडीन भायर सरतात जेणे करून कांय तसो अंदाज असो मेळना खंयच्यान गाडी येतली आनी कितें जातलें तें. आनीक हांगा कितें तरी जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा जे सरकारान हेचेर कितें तरी स्टेप घेवपाक जाय जेणे करून इन फ्युचर हांगा एक्सिडेंट बी जावपाक जायना. कित्याक हो जो प्रॉब्लम आसा तो डेलीचो जाल्लो आसा आनी सगळे लोक हांगासले पणजेकार जे पणजे येवपी लोक आसात ते हो प्रॉब्लम सहन करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजे बस स्टँडा वयल्यान गौरेश गांवकर.